Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. मोगाच्या यात्रेकारांनो, आमी सगळीं इमावसाची वाट सांगाती चलतां. दूख खोंत, निराशीपण, पिडा कोस्ट सगळीं सांगाता घेवन आमी वाट चलतां. देखून ह्या पास्कांच्या तिसऱ्या आयताराक आमी हो विशय विंचला. उंड्याचे मोडणेंत आनी देवाच्या उतरांत आमचीं काळजां लासून भरवाचो जागोवया. देवाचें उतर आमचें काळीज भितरल्या भितर हुलपायता. हुलपायलोलें काळीज नव्यान नवसरता आनी नवसरलोल्या काळजाक उंड्याचे मोडणेक राजी करता. दर एक पवित्र मिसाची भेट म्हणजे इमावसाची वाट, जंय जेजू आमचे बराबर चलता, आमचे लागीं आपल्या उतरांतल्यान उलयता आनी शेकी उंड्याचे मोडणेंत आपणाकूच मोडून वांडटा. तर ह्या इमावसाच्या समारंभाक भरवाशान चलुया, भरवाशान आयकुया आनी भरवासो जागोवया. प्राचिताची रीत. खुणा लासलोलें काळीज. सोम्या जेजू, तुज्या उतरान न्हय पूण नाटकायेन, गोरवान आनी कुड्डेपणान म्हजें काळीज लासलां. लासलोल्या काळजान म्हज्या जिविताची वाट तळमळ्यांची जाल्या. बोगोस म्हाका. सोम्या काकलूत कोर. खुणा मोडलोलें काळीज. क्रिस्ता जेजू, सेवेन न्हय पूण आपस्वार्थीपणाक लागून म्हजें काळीज मोडलां. ह्या मोडलोल्या काळजाक लागून म्हजें संबंदीक जिवितूय मोडून गेलां. तुज्या बोगसोण्या वरवीं म्हजें मोडलोलें काळीज नव्यान जोड. म्हाका नवो कोर. बोगोस म्हाका. क्रिस्ता काकलूत कोर. खुणा फुगलोलें काळीज. सोम्या जेजू, हांव उलोयना. सगळें म्हज्या काळजांत सांबाळून दवरतां. सगळें विकाळें तें हांवें म्हज्या काळजांत बाळगून दवरून काळीज म्हजें फुगलां. जिवीत म्हजें जोड जालां. जिवीत दुसऱ्यांचें हांवें जोड केलां. बोगोस म्हाका. सोम्या काकलूत कोर. वाचपा आदीं विवरण. आयचो सेवा धर्म यात्रेकारांचे वाटेक शुभ खोबरे वरवीं भरवासो जागोयता. आयच्या पयल्या वाचपान धर्मदुतांच्या इतिहासान मरणाच्या चपक्यांत न्हय पूण पुनर्जिवंतपणा वरवीं जेजून आमकां भरवासो दिला हो संदेश मेळटा. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पेद्रू आपले पयले चिटीन जेजू मेंढऱ्याच्या रोगतान आमकां सोडयल्यान देखून जेजूक महिमवंत केला म्हूण परगोडटा. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान इमावसाचे वाटेचो पूर्ण देखावो आमकां यात्रेकारांक जेजूच्या आसण्याची, ताच्या उतराची आनी उंड्याचे मोडणेची घोडणी भरवाशाची वाट दाखयता. शिताबेन देवाचें उतर आयकुया.
धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू त्या 11 बराबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलोयलो, जुदेवानो आनी जेरुसल्यांत वस्तेक आसलोल्यानो, हें जाणो जायात आनी हांव सांगतां ताका चीत दियात. नाझारेतचो जेजू तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशी देवान ओचोरयां आनी विजमितां आनी खुणां केलीं आनी अशें तो आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण देवान दाखयलें. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलोले येवजणे पोरमाणें सगळें आदीं फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आधीन केलो आनी समूर्त नासलोल्या मनशां उदेशी तुमी ताका खुर्सार खिळावन जिवेशी मारलो. पूण मोरणाच्या बांदपासांतलो सोडून देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. कित्याक मोरणान ताका आपल्या चोपक्यांत धरूंक केन्नाच घोडो नजो आसलें. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सोदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो ओत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवत्सायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो ओत्मो नरकांत सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती. भावां भयणीनो, हे म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो पोरसापुती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यंत आमचे मोदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले संस्थेच्या एकल्याच आपल्या शिंवासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणो आसलो. देखून ताणें अभिशिक्ताचें पुनर्जिवंतपण आदीं फुडेंच पळयलें आनी पोरगोट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गोवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो. देखून भासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका आयकून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी धन ग्रेस्त काय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता. देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचें पर्यंत म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो ओत्मो
मुरगोडटा. म्हजी कूड पोरयान सवच जायन सुस्त जातोली, कित्याक तूं म्हजो ओत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब: सर्वेस्परा, जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: सर्वेस्परा, जिविताची वाट आमकां दाखय. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, ओमको ओ तोमको म्हूण पळयनासतना जोण एकल्याच्या कोरण्या पोरमाणें जोण एकल्याची नीत करता ताका तुमी बाप म्हणून उलो मारतात जाल्यार परदेसांत जियेतना चोत्राय धरून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजांकडची पोलक्या जिविताची चाल घेतलोली ते चालींतली तुमकां सोडयल्यान, न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया ओ भांगारा वरवीं, भोगोर निश्कळोंक आनी कोतावीण मेंढऱ्याच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या ओमोलीक रोगता वरवीं. संवसार रोजचे आदीं ताची वळख आसली, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताची वळख पोरगोट केली. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर भावार्थ दवरला. खरें म्हणल्यार ह्याच खातीर म्हणजे तुमी देवाचेर भावार्थ आनी भरवासो दवरचे खातीर देवान ताका मोरणांतलो पुनर्जिवंत करून मोहिमा दिली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सोम्या जेजू, पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलोयताय तेन्ना आमच्या होड्ड्यांत लासून दी आमचीं काळजां. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जिवंत जालो त्याच दिसा तांचे भितरले 2 जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलोल्या इमाओस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें. ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खुद लागीं सरून तांचे बराबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावं तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लेओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर?
ताणी म्हळें, नाजरेतकार जेजू विशीं घोळ्ळां ताची. देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पोदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल यादनिकांनी आनी वडिलांनी ताका मोरणाचें फोर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खिलायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायलें. उजवाडचे आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा म्हूण सांगतात अशी परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, कितलें म्हूण गोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सोतमानूंक झड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतात तितलेय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परातून म्हळें, आमचेशीं राव. सांज जाली आनी दीस धारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलोयतालो आनी पवित्र पुस्तकांचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर लासतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकटवलोलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. आनी हांणी सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जिवंत जाला आनी शिमावांक दिश्टी पडला. आनी ताणें वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडता आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भावार्थ्यांचे मागणे. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. देवाच्या उतराचो 5वो चोरो उतराचे मोडणे आनी परम संस्कारा वरवीं दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी सेवकां पासत मागुया. आपल्या हातांत घेतलोली जबाबदारी निस्वार्थीपणान पाळून समेस्त देशाच्या नागरिकांक तांचे हक जिवंक बळ करूंक बापा लागीं मागुया. वायट व्यसनांक लागून जिविताची वाट चुकलोल्यां पासत मागुया.
पुनर्जिवंत जेजू दिता ती खुशालकाय उंड्याचे मोडणे वरवीं अणभवूंक आनी भोगूंक तांकां मोनाचो उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. पिडेवंतां पासत मागुया. आमच्या गांवांत जायतीं पिडेवंतां आसात जीं हॉस्पिटलांनी आनी घरांनी कुडी मोनाची पिडा भोगतात. पुनर्जिवंत जेजूची पेकोवणी तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. नियाळ ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. लूक 24:24-30. नियाळाक आधार. भाग्यवंत कार्लोस आकोतिसान आपले वेबसायटीन अशें बरयलें: जितलो चड आमी पवित्र संस्कार घेतात तितली चड आमी जेजू भाशेन जातात. हे परी संवसारांत आसतनाच आमकां स्वर्गाची रूच मेळटा. पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पेद्रू 50व्या दिसा पवित्र आत्म्यान भरतोच पयलेच फावटी पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूक परगोडटा आनी देवाचे येवजणेक राजी आसूंक उलो करता. आनी जेजू खरेंच जिवंत जाला हें सोत सोबे माजार उक्तें करता. दुसऱ्या वाचपांत जेजूक मांडून घेतलेल्या लोकांक भाग्यवंत पेद्रू ही चीट बरोवन कोश्टां आनी आडकोळी वेळार देवाचेर भावार्थ दवरून भरवशान जिवंक धीर दिता. शुभ वर्तमानांत जेजू निराशी आनी दुखी आसलेल्या दोग पाटलावदारांक एमावासेचे वाटेर भेटता. तांचे बराबर जेवणाक बसता आनी उंडो मोडटाना ते जेजूक वळखतात आनी त्याच वेळार ते जेरुसल्याक परत वचून दुसऱ्यांक परगोडटात. तशेंच भाग्यवंत कार्लोसान पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूक अणभवून आपले वेबसायटींतल्यान संवसाराक परगोटलो. मिसा भेटेंत उंड्या रुपांत फावो जाता ताका आमी वळखुया, अणभवुया आनी परगोटुया. दयाळ बापा, दिसपट्टी मिसांत उंड्या रुपान अणभवलेल्या जेजूक आमच्या कुटुंबांनी आनी संवसारांत हेरांक परगोटूंक आमकां धीर आनी बळान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Baren Koro.